नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार. हांव समिधा कुंकळकाराचे. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. पेडण्या हरमल वाठारांत 37 वर्सांच्या तरणाट्याचो खून बारीकशा कारणाक लागून शेकाच्या कामगाराकडेन जाल्लो वाद. शेक कामगारांनी मरसर मारिल्लो. हॉस्पिटलांत वचचे पयलींच सोडलो जीव. ब्रेक फेल जाल्ल्यान एका प्रवाशी बशीन दोना पावला जेटीच्या गेटीक दिलो धपको. सोमारची घडणूक. जेटीर कोण नाशिल्ल्यान टळो मोठो अनर्थ. काजरेघाट कुमटळ सत्तरी वाठारांत भोवणेक आयिल्ले कडेन न्हंयेत बुडून राजस्थानाच्या तरणाट्याक मरण. एका दिसा उपरांत उजो पालुपी दळाक सापडली कूड. शिरगांव वाठारांत एका घराच्या स्टोर रूमाक लागलो उजो. भांगर तशेंच हेर सामान मेळून सुमार 4 लाखांचे जाले लुकसाण. पाळीव दुकरांची बेकायदेशीर वाहतूक करपी 2 पिकअप जप्त. वाळपय पुलिशेची कारवाय. बेळगांवच्या मडगांव व्हरताले दुकर. गांवचे प्रश्न पयलीं सोडयात, उपरांतूच मायनिंग करात सुरू. मुळगांवां जाल्ल्या बसकेत मुळगांवच्या लोकांची शिटकावणी. आता पळयात खबरो विस्तारान. पेडण्या हरमल वाठारांत एका 37 वर्साच्या तरणाट्याचो खून जालो. अमर बांदेकर अशें ह्या तरणाट्याचें नांव आसा. हो तरणाटो हरमल दर्यादेग वाठारांत पासयेक केल्लो. तेन्ना एका बारीकशा कारणावयल्यान ताचो शेकाच्या कामगारा कडेन वाद जाल्लो. हो वाद मारामारी मेरेन पावलो. ह्या मारामारीत अमराक चड मार लागिल्लो. जखमी अवस्थेत ताका हॉस्पिटलांत व्हेल्लो खरो, मात ताका वाटेतच मरण आयलें. ह्या प्रकरणात पुलिशेन एका दुबाविताक अटक केल्या. फुडलो तपास चालू आसा. पेडण्या हरमल वाठारांत अमर बांदेकर ह्या 37 वर्साच्या तरणाट्याचो बारीकशा कारणावेल्यान खून जालो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण अमर हरमल दर्यादेग वाठारांत पासय गेल्लो. दर्यादेगेर चलतना एका शेका मुखार उदकांत आशिल्ल्यो कदेली चलप्यांक लागच्यो न्हय म्हूण ताणें कुशीक काडल्यो. हाका लागून शेकाचे कामगार आनी अमर हाचे मदीं वाद जालो. उपरांत हो वाद मारामारी मेरेन पावलो. शेक कामगारांनी अमर हाका मरसर मारिल्लो. जखमी अवस्थेत ताका हॉस्पिटलांत व्हेल्लो खरो, मात हॉस्पिटलांत पावच्या पयलींच ताणें जीव सोडलो. ह्या प्रकरणात पुलिशेन एका दुबाविताक अटक केल्या. कांय दिसा फाटीं कळंगूट दर्यादेगेवेल्या शेक कामगारांनी पर्यटकाक मारून ताचो खून केल्लो. ताचे उपरांत ही दुसरी घडणूक. म्हाका एक 7 सुमार एक फोन येयलो की आमचो एक मित्र अमर बांदेकर तो आमच्या म्हणजे आतां ना रेस्टॉरंटांतले एक म्हणजे कूक आनी वेटर्सांनी ताका मारलो म्हणून अशें कळ्ळें. जेन्ना आमी बिचार येयल्ले, जेन्ना PSI बिचार आहले ते इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहले तेंचे आनी काही भुरग्यांक थंय धरलेले हेंच्यांनी. तेन्ना कळ्ळें की पयलीं कोणूच सांगना आलो कितें जालें तें, भियेले सांगपाक. जेन्ना आमच्या PSI आनी PIन जेन्ना तांकां धरलो, ट्रॅक केलो तेजो फोन आनी सी फॉर्म बी तेजे कितें आहले ते मेळ्ळे तेज्या उपरांत ताका तेजो कॉन्टॅक्ट नंबर मेळ्ळो आनी इमिजिएटली विदीन 2 आवर्स PIन ताका धरलो. 20 शेक तेंच्यांनी टेबल खुर्चे सारके उदकान घातलेले आनी चलोंक जागो ना वचपाक बिचार. सांजचे जर वयतले वॉकिंगेक जाल्यार प्रॉब्लेम जाता. आयचो हो जो इन्सिडंट घडला हो फक्त शेकाक लागून घडला. की म्हाका दिसता ती शेकां दिल्या गव्हर्मेंटान तेंची लायसनां रिवोक करची आनी हांकां लायसन हांकां शेक घालूंक दिवचे न्हू. जे खुर्चे आनी टेबल दर्यार घातल्या तांकां सगळ्यांची न्हय एकाच शेकाची, बाकीच्यांक सुद्दां हेंची कारवाय करपाची गरज आहा. A person who was brought dead at PHC in PHC 2M. उसके बाद इन्वेस्टिगेशन उसके अंदर चालू की. वी हैव अरेस्टेड 1 पर्सन इसके अंदर. इनिशियल इंफॉर्मेशन से जो जानकारी मिली है कुछ उनका आपस में किसी बात को लेके आर्गूमेंट हो गया एंड आफ्टर द आर्गूमेंट दे गॉट इनटू अ फिस्ट फाइट और उस लड़ाई के बाद से 1 पर्सन लेटर ऑन सकम टू इंजरीज. तो उसके ऊपर हम जो भी लीगल एक्शन है उसमें हम ले रहे हैं. द पर्सन इज़ इन आवर कस्टडी ओनली और क्या सर्कमस्टांसेस रहे वो सारे इनको एग्जामिन किया जा रहा है. अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं है. अभी तक इसके अंदर 1 पर्सन इज ओनली सीन इज फाउंड इन्वॉल्व्ड
If there are more people found involved, we will take action against them. सोमारा मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरान घडणूक थळार वचून पुलिसांची भेट घेतली. आरोपीचेर खर कारवाय करतले तशेंच असली प्रकरणां परत जावची न्हय म्हूण कडक कारवाय करतले हे विशीं मुख्यमंत्र्याकडे उलयला अशें आमदार जितान सांगलें. तो इन्सिडंट जाला परत वायट दिसता, दूख दिसता की आमचो अमोल गांवचो भुरगो अमर बांदेकर ह्यो ना जालो काल एका इन्सिडंटान. आनी हे शेक तुम्ही जाणा ना कोस्टल बेल्टाचेर शेकां घातल्यात आनी काही शेककार आहात ते तांकां 15 मीटर मार्क करून दिल्यात सनबॅडीज घालपाक. पूण इवनिंग टायम डिनराक ते टेबल्स आनी दर्या सारके उदका कडेन घालतात आनी ताका लागून तो इन्सिडंट इश्यू जालो. जे डिस्कस करताले पोस्टमॉर्टम आतां जावंक ना, पोस्टमॉर्टम एक्च्युअल कॉज कळटलो. पूण ऑलरेडी मांद्रे पुलीस स्टेशनाचेर मर्डर केस रजिस्टर जाल्यार 302 लायलेलो आहा आनी स्ट्रिक्ट इन्व्हेस्टिगेशनूय चालू आहा आनी जो कल्प्रीट आहा ताका डेफिनेटली पनिशमेंट ही मेळटली. पूण एक वायट दिसता की हे भायले लोक हांगासर येतात आनी गोंयच्या भुरग्यांचेर अटॅक करतात. हे खंय तरी आमकां स्ट्रिक्टली रावचें पडटलें. इतले फुडें इन्सिडंट जावचे न्हू म्हणून तेंच्यांनी प्रिकॉशन घेवचें म्हणून तांकां आतां सांगलां. स्ट्रिक्ट दर म्हटलां जे शेकां आहात ती 15 मीटर तांकां मार्क करून दिल्यात टुरिझम डिपार्टमेंटाक, ती सारकी मेंटेन करपाची आनी तांकां उदका कडेन टेबल्स घालपाक दिवचे न्हू हे आयज तांकां सांगलेलें आहा. तांकां वयल्यानूय इन्स्ट्रक्शन्स येयले. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर काल राती उलयलो, तेंच्यांनी इन्स्ट्रक्ट केला की सारकें स्ट्रिक्टली धरपाचें. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर निवृत्ती शिरोडकर. आयतारा काजरेघाट कुमठळ सत्तरी वाठारांत भोंवडेक आयिल्ले कडेन न्हंयत राजस्थानाच्या तरणाट्याक बुडून मरण आयलें. बुडिल्ल्या तरणाट्याचें नांव प्रदीप कुमार आनी तो फोंडे कामाक आशिल्लो. घडणुकेची म्हायती मेळ्ळे उपरांत उजो पावलपी दळान सोद घेतलो. रात जाल्ल्या कारणान उजो पावलपी दळान आपलो सोद वावर थांबयलो. मात सोमारा सकाळीं परतून सोद घेतलो तेन्ना ताची कूड सापडली. तुमकां काल कॉल आयल्ले न्ही ड्रावनिंगाचे, सो कशें कितें जालें तें? आमकां सादारणशे काल 18:45 कॉल आयल्ले की करंजळ जे काजरे घाटा थंय बुडला म्हणून आमी रोखडेच आमची गाडी टर्न आउट केली. आमच्या बरोबर सुधाकर गांवकार, रुपेश गांवकार, महादेव गावडे ड्रायव्हर ऑपरेटर आनी रुपेश गांवकर आनी रामा नायक हे आमी काल सांजचे गेले. 5:30 थंय सादारणशे आमकां 40 मिनटां लागली वचपाक. तेन्ना काळोख जालो, म्हणजे आमकां कितें काम करपाक मेळना जालें आनी परते रिटर्न आयले. आनी पुढे आयज सकाळीं 27 तारखेक सकाळीं 8:30 गेले. सादारणशे 40 म्हणजे 9-10 सुमार पावले. तेन्ना आमी आमचें ऑपरेशन काम सुरवात केली. रोखडे ते आमकां अर्द वरान ती डेड बॉडी मेळ्ळी. प्रदीप कुमार खंयचो तो? राजस्थानी. राजस्थान. टोटल कितले जाण भुरगे गेले? 4 जाण गेल्ले. तेतूंतले ते एकटो बुडलो, 3 जाण आयले. म्हणजे तेंच्यांनी 3गांनी जॅकेटां घातलेली म्हणटा ते आनी एकट्यान ते बुडला तेणी घालूंक नासले. लायफ जॅकेट घातलेली. हय. तांकां लायफ जॅकेट कोणी दिले? तशें ते आमकां तेंच्यांनी कितें सांगूंक ना. जॅकेट आमचे कडेन 3 तेंच्यांनी आसले घातल्या म्हणटाले, एकट्यान घालूंक ना म्हणटा. पण अशें कोणाच्या मार्फत येयल्ले बी तशें तेंच्यांनी कितें ना तशें कितें ते खंयच्यान येयलेले? ते फोंडाच्यान आयिल्ले. फोंडा मागीर ते रोड टॅक्सीचे कामाक आसताले. तो भुरगो खंय 8 दीस जाले ट्रान्सपोर्टान. आनी तो 8 दीस जाल्लो येयल्लो म्हणून. तुमी आतां बॉडी काडून दी. हय बॉडी हँडल केले पोलीस रोहन मलीक. काजरेघाट कुमठा सत्तरी हांगासर टोनी धबधब्याचेर बुडलेल्या प्रदीप कुमार ह्याची बॉडी आज मेळिल्ली आसा. ह्या प्रकरणाची सविस्तर म्हायती अशी की काजरेघाट कुमठा सत्तरी हांगासर फामाद आसलेल्या टोनी धबधब्याचेर आयतारा 4 जाणां पिकनिकेक आयले आनी तेतूंतलो जो प्रदीप कुमार आसा हेजो एका उदकाचो अंदाज न आयिल्ल्या कारणान तो थंय बुडलो. हेजी जेन्ना जी म्हायती आसा ही जेन्ना अग्निशमक दलाक कळ्ळी तेन्ना अग्निशमक दलाच्या जवानांनी थंय तातडीन वचून जी बॉडी आसा हेजो शोध घेवपाचो प्रयत्न केल्लो. मात ह्यो जो टोनी धबधबो आसा ह्यो म्हादेव अभयारण्य क्षेत्रांत येता आनी रानांत आसल्या कारणान थंय वचपाकच एक 40 मिनटांचो वाट लागता. आनी जेन्ना ते थंय पावले तेन्ना काळोख जाल्लो आनी ताका शोध घेवपाक मेळना. ताका लागून तेंच्यांनी थंय शोध मोहीम आसली ही तात्पुरती थांबयली आनी आयज सोमारा परत सकाळच्यान तेंच्यांनी शोध घेवपाचो प्रयत्न केलो आनी तांकां ती मागीर मेळिल्ली आसा. ह्यो जो टोनी धबधबो आसा ह्यो डेंजरस आसा आनी काल जेन्ना हे पिकनिकेक आयिल्ले ते स्थानीक ट्युरिस्ट वेवसायीक आसा हेंच्या बरोबर आयिल्ले आनी तेतूंतले 3 जाणांनी लायफ जॅकेट घातलेले आनी एकटो जो मेलोलो आसा प्रदीप कुमार ह्यांनी लायफ जॅकेट घालून आसलेले आनी तोच मेन त्या उदकान बुडलेलो आसा. ह्यो जो प्रदीप कुमार आसा ह्यो मूळ राजस्थानचो आनी ताका 23 वर्सां आनी 8 दीस पयलींच तो गोंयान फोंडा हांगासर रस्त्याच्या कामा खातीर आयिल्लो आनी काल ते सहली खातीर म्हणून थंय टोनी धबधब्याचेर आयिल्ली अशी म्हायती मेळिल्ली आसा.
अग्निशमक दलान सद्या तेजी ती बॉडी काडलेली आसा आनी पोलिसाच्या स्वाधीन केल्ली आसा आनी पोलिसांनी ती पोस्टमॉर्टमा खातीर बांबोळी हांगासर धाडलेली आसा. टोनी धबधबो ह्यो डेंजरस आसल्या कारणान आतां पर्यंत थंय 4 जाणांचो मृत्यू जाल्लो आसा आनी ह्यो डेंजरस आसून हांगासर कितलेशे जाणांक म्हणजे वचपाक हांगासर मनाई आसले आसून सुद्दां हांगासर कितलेशे जाणां थंय पिकनिके खातीर येता. 2 म्हयन्या पयलींच हांगासर तेचो बुडून मृत्यू जाल्लो आनी तेजी जी बॉडी सोदपा खातीर एकूण 3 दीस लागलेले. आज परत ही घटना जाल्ल्या कारणान हांगासर सरकारान कठोर कारवाई करून जे ट्युरिस्ट येता तांकां बंदी घालपाची गरज आसा. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. अंजुणा वागातोर वाठारांतल्या एका बांदकाम सायटीचेर काँक्रिटाचो ट्रक उमथलो. ट्रक चालकाचें नियंत्रण सुटिल्ल्यान हो अपघात घडलो. ह्या अपघातान ट्रक चालकाक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान उत्तर गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत दाखल केलो. उपरांत ताका जीएमसीत फुडल्या उपचारा खातीर दाखल केला. अंजुण पुलिशेन घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो. फुडलो तपास सुरू आसा. सध्या अंजुणा वागातोर आणि हांगासर येवपाचें कारण म्हणजे वागातोर जो रोड बीचच्या सायडीक वयता थंयसर एक कन्स्ट्रक्शन सायट चालू आसा आणि सध्या देंपारा 12 ते 12:30 ह्या वरांचेर एक कॉन्क्रीट मिक्सर ट्रक जो आसा तो ह्या सायटीचेर रिवर्स घेता आसतना जो लोड आसा तो तेच्या फाटल्या टायरीर येयलो आनी हांगासर रस्त्याच्या एजीकूच तेजो खंय तरी बॅलन्स केलो आनी ती टोटली टर्न जावन कन्स्ट्रक्शनाच्या भितर पडिल्ली आसा. सध्या हो जो ड्रायव्हर आसा तो मेजरली इंजर्ड जाल्लो आसा. तेच्या तकलेक तशेंच मानेक आनी हातापांयाक अशी किरकोळ जखम जाल्ली आसा. तर तकलेक आनी मानेक तेच्या मेजर इंजरीज जाल्ल्यो आसा. ताका हांगासरल्या लोकांनी एम्ब्युलन्स आपोवन म्हापशेच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर व्हेले. तर तशेंच तेज्यो तकलेच्यो इंजरीज आसा त्यो मेजर आसल्या कारणान ताका जीएमसीन प्रिफर केल्लें आसा. ह्या ड्रायव्हराचें नांव आसा चिरंजीव गणपत आनी हो 26 वर्सांचो जो भुरगो आसा सध्या ह्या एक्सिडेंटान गंभीर जखमी जाल्लो आसा. सध्या हांगासर घटनास्थळी अंजुणचे पुलीस हांगासर पंचनामा करपा खातीर पाविल्ले आसा. तर तशीच तेंची इन्व्हेस्टिगेशनूय हांगासर चालू आसा की हो जो इन्सिडंट आसा हे जावपाचें कारण आनी कसो तरी जाल्लो आसा हो इन्सिडंट. अशीच अपडेट आमी गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान तुमचे मेरेन पावोवपाचो प्रयत्न करतले. तर गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर. फकत 6 नगरसेवकांच्या हाजेरीत म्हापशे पालिकेची बसका जाली. हे बसकेत कांय विशयांचेर चर्चा जाली तशेंच कांय प्रस्तावूय पास केले. पूण 3 विरोधी नगरसेवकांनी हे बसकेचेर बहिष्कार घालो. कायदेशीर प्रक्रियेक फाटो दिवन ही बसका घेतिल्ल्याचो आरोप विरोधी नगरसेवकांनी केलो. तशेंच तांणी नगराध्यक्षाच्या राजिनाम्याची मागणी केल्या. पॉइंट काढली की बाबा कोरम ना जाल्यार मिटींग कशी स्टार्ट जाता. सिवन पटकन करून उलयलो की कोरम ना जाल्यार मला मिटींग जाता मिटींग सांगता. मागीर अशेंच वाद जाला बस रे कितें अशें सांगलें तें ना जाल्यार उलयतना सारकें रिस्पेक्ट दिवन उलय अशें उलोवं नाका. तुका आमी रिस्पेक्ट दिता आनी रिस्पेक्ट दिवन उलोवचें. कित्याक प्रत्येक गजाल हांव विचारता चार करता हो आपूण मदींच उलयलो तरी पण तुका हांव म्हणलें रिस्पेक्ट दिता उलोवंक जाय. कोण तुका चीफ ऑफिसर. देन ताका सांगलें कोरम ना जाल्यार मिटींग जावंक शकना. जे आतां पास केला तेंच्यांनी जे आपल्या वॉर्डान जे वॉर्डाची एप्लिकेशन आसली जे एबसेंट आसली तेंच्यांनीच आयज मिटींग तेंच्यांनी प्रपोजल आसले तेंचे ते आयज पास केला तेंच्यांनी. जे आपल्या वॉर्डाक लागून आपूण प्रपोज काम केल्लें तेच वॉर्ड मेंबर ना हांगा जाल्यार तेंच्यांनी कसले पास करपाक तेंकांच इंट्रस्ट ना. ते म्हणटा पब्लीक रिलेशन पब्लीक लागून ते काम करपाक हांव मानता पब्लिकाक लागून काम करपाक तेंकांच इंट्रस्ट ना वॉर्ड मेंबराक आनी तेंची प्रपोजल आनी ते मिटींग पास करता तें कळना ते करूंक शकना ती. आनी प्लस तिका कोरम जावंक ना. 4 जाण 20 कावन्सिलरा पैकी 4 जाण कावन्सिलर ऑर्डिनरी मिटींग अशें तर एटेंड जाता जाल्यार हे पब्लीक काय कळना म्हाका. म्हाजे हिशोबान ते हांवें ऑब्जेक्शन घातलां की बाबा कोरम ना जाल्यार ते जी कामांक घातलां तितकें म्हाजें ऑब्जेक्शन आहा कोरम जावंक ना. गरजेचे आसले पळय जेन्ना खंयची मिटींग रिकन्वीन जाता एट अ सर्टन पिरियड आनी म्हाका दिसता त्या रिकन्वीन मिटींगेक कोरमाची गरज नासता. आनी ही गोष्ट जेन्ना सांगलेली आसा अप टू द लिगल एडवायजर्स म्युनिसिपल ॲक्ट जर फटी जाता जाल्यार तेचे शिवाय दुसरो हे कांयच सुदारना. अंडर 78(14) जो क्लॉज आसा तितून सुद्दां रिकन्वीन जी मिटींग केलेली आसा तितूनय केली ना. त्याच्या खातीर जे केलेली आसा जे ते ठराव आमी हांगासर आज घेतलेले आसले ते पुटअप करून आमी त्या पद्दतीन आमी घेतलेले आसा. वॉर्डाची कामां पेंडींग आसली आनी AOBचेर येयल्ले आसले. म्हाका दिसता मेन जे अजेंडाचे पॉयंट्स ते ऑलरेडी जाल्ले आसले ऑलमोस्ट ती खरें तर
लास्ट मिटिंगेनूच मेन अजेंडाचे सगळे पॉयंट्स आमी कवर अप करून तेची डिसिजनां जाल्ली आसा. AOB इज अप टू अस वेदर टू टेक ऑर नॉट टू टेक. तितून थोडी डेव्हलपमेंटल वर्क जी आमच्या वॉर्डाची उरलेली आसा त्याची जी लिस्ट असली काउन्सिलराची ती पेंडिंग असली आणि ते डिक्लेरेशन इम्पॉर्टंट असली की मिटींग ती सोंपोवपाची आणि ती पूर्ण ते काम जावंक जाय ह्या हितून असली रिकन्व्हिनिंग मिटींग अँड दॅट इज ओनली द अजेंडा वॉज अंडर एनी अदर मॅटर दॅट इज ओनली द AOB असली. महत्वाचे कितें पॉयंट आसले आयचे महत्वाचे पॉयंट म्हणजे प्रत्येकाचे 20 काउन्सिलर प्रत्येकाने आपापल्या वॉर्डाचे जी कितें तक्रारी असली कितें तांकां गरजेच्यो गोश्टी असले तेंच्यांनी ऑलरेडी पुटअप केल्ली आसा आणि हे खरें ही गोष्ट आमची 30 ऑक्टोबरच्या हितून जाल्ली आसा. तर म्हाका अशें दिसता 30 ऑक्टोबर टील डेट आज तारीख कितली जाली ऑलमोस्ट 3 months वी आर लेट इन टेकिंग द डिसिजन्स. आणि म्हाका तर अशें दिसता की जेन्ना ही प्रपोजलां घातलेली आसा आनी जो पर्यंत हांगासर ती पुटअप जायना तो पर्यंत प्रत्येक वॉर्डाची कामां एक दीस असो वाडत गेल्लो आसा 3 महिने जर लोक सफर जाता आनी तेंची कामां जर उरता बिकॉज ऑफ दीस मिटींग ते खंय तरी आमी त्या लोकांचेर आमी तेचेर अन्याय करता. आणि म्हाका दिसता तेच्या खातीर आज तो पॉयंट AOBचो जो आसलो तो मुद्दो उखलून आमी आज ते हांगासर ते पूर्णतेक व्हरपाचो प्रयत्न केलो जेणे करून लोकांची प्रत्येक वॉर्डांतली कामां ही सुरू जातली. बेकायदेशीर पॅराग्लायडिंगेचेर खर कारवाय करपाची गरज आशिल्ल्याचें मत मांद्रेचो आमदार जी तारोलकारान उक्तायलें. दुसरे वटेन पॅराग्लायडिंग ही म्हज्याच मतदारसंघात जाता तेन्ना ताचें कितें करपाचें तें आपूण पळयता. बाकीच्यांनी काळजी करपाची गरज नाशिल्ल्याचें जीत सांगता. पॅराग्लायडिंग बंद करप ना अशें कलंगूटचो आमदार मायकल लोबो म्हणटा. ते फाटभुंयेर जीत उलयतालो. पॅराग्लायडिंग हे हांव गेल्या वर्साच्यान सांगत आसा की पॅराग्लायडिंग हे डेंजरस आहा म्हणून जे केरी गांवान वयर चालू आसलेले आनी ताका लागून हांवें पंचायतीकूय तेन्ना इन्फॉर्म केल्लें की तुमी ठराव घेया कित्याक फाल्यां सगळे कसलो इन्सिडंट जालो जाल्यार हे सगळ्या गांवचेर आनी सरकाराचेर येतलें म्हणून. ताका लागून केरी पंचायतीन ठरावूय घेतलेलो आनी तो ट्युरिजम डिपार्टमेंट धाडलो. सो तेंच्यांनी परमिशन तांकां ऑक्टोबर पर्यंत दिल्लेलें लास्ट 2024 ऑक्टोबर पर्यंत दिल्लेलें आनी म्हाका एश्योर केल्लें ट्युरिजम मिनिस्टरान तशें डिपार्टमेंटान की आफ्टर ऑक्टोबर तांकां तेंचे रिन्यू करचें ना म्हणून लायसन्स आनी तांकां दिवचें ना म्हणून एज पर पंचायत रेजोल्युशन आनी म्हाजे रिक्वेस्टाचेर. सो त्या प्रमाणे तेंच्यांनी परमिशन ताका दिवंक नासलें आनी ते चलयताले इलिगल. हांव जेन्ना आमच्या मांद्रे पुलीस स्टेशन सांगतालो ते वयताले आपले टीम घेवन आनी ते तांकां अरेस्ट करून हाडटाले पूण कितें करताले प्रत्येक टायमाचेर इलिगली लिपोन चालू दवरताले. ताका लागून तो इन्सिडंट जो घडलो तो दुखद इन्सिडंट आसले. ट्युरिस्ट येतात हांगासर एन्जॉय करपाक आनी अशें जर जालें जाल्यार ट्युरिस्टांकूय भंय निर्माण जाता आनी ते येवपाक फुडें फाटीं जातले. ताका लागून कायमचे परमनंटली बंद करपाक हांवें सांगलां पूण एक सर्क्युलर भायर काडलो आमच्या ट्युरिजम डिपार्टमेंटान की पॅराग्लायडिंग जे आहा जे पॅरामिटर्स आहा तेच्या अंडर तेंच्यांनी ते चलोवचे म्हणजे तेंच्यांनी हाडून ते सबमीट करचे कितें आहा डॉक्युमेंट्स आनी लिगलायज करून मागीर कितें ते फुडले नेसेसरी एक्शन ते घेतले अशें तेंच्यांनी सर्क्युलर आउट जालें. पूण म्हाका दिसता हांव नको कितें आनी कितें ते खूब जाण स्टेटमेंट्स करतात की पॅराग्लायडिंग बंद करचें न्हू चालू रावंक जाय ट्युरिस्ट आहा. पूण म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएंट म्हाका दिसता म्हाज्याच कॉन्स्टिट्युएंटान कोणी ती काळजी करपाची गरज ना. म्हाज्या फोंड्या उसगांव वाठारांत सांठोवन दवरिल्ल्या उसाच्या चोथ्याक उजो लागलो. सोमारा सकाळीं उसाचो चोथो घेवन कोल्हापूरच्यान ट्रक आयिल्लो. ह्या ट्रकान रिवर्स घेतना लायटीच्या खांब्याक धपको दिल्ल्यान लायटीचो खांबो मोडलो. हाका लागून शॉर्ट सर्किट जावन हो उजो लागिल्ल्याचें कळटा. उजो लागिल्ल्यान बरेंच लुकसाण जालां. कैसा लगा वो गाड़ी था वो सामने में था बैक कर रहा था वो खंबे को लगा बीच खंबे हाँ खंबे को लगा. मैं उसको मना किया रुक जा वो स्पीड से आके मार दिया. अब बाद में वो गिर के शॉर्ट सर्किट हुआ. हाँ वो गिर के शॉर्ट सर्किट हो गया. कितना बजे हुआ? वही करीब 12 बजे का टाइम था. क्या चीज़ है वो जला हुआ? ये बगास है मतलब उसका मशरूम कंपनी में जाता है वो मशरूम तैयार होता है इससे. हाँ इससे मशरूम तैयार होता है. वो इधर से मशरूम कंपनी को जाता है. जी जी. हाँ ये कहाँ से लेके आता है इधर स्टॉक करता है? ये कोल्हापुर से आता है. कोल्हापूर से इधर आता है. नमस्कार आमी उसगांव हांगा आसा जे जाग्यार कोल्हापूरच्यान हांगा उसाची जी मूळ आसा ती हांगा हाडून दवरता आनी ती मूळ हांगच्यान मशरुमां वयता अळमी करपाक तयार करपाक ती मशरूम फॅक्टरी वयता. जेन्ना आयज सकाळीं ते लोड घेवन येयल्ले कोल्हापूरच्यान एक ट्रक येयल्लो तो ट्रक रिवर्स घेतना तेणी हांगा सायडीन आसलेल्या 20 खांब्याक फाटल्याच्या रिवर्स मारल्यार तो 20 खांब मोडलो आनी तेजी लायन चालू आसले कारणान ती दोनूय वायऱ्याक म्हाका टच जाले शॉर्ट सर्कीट जालें आनी जो हांगा स्टॅक करून दवरिल्ले जे मूळ स्टॅक करून दवरिल्ली ताका उज लागलो आनी सोबन ते जळोन गेल्ले आसा. हांगा मोठ्या प्रमाणान लायटीची जे 20 खांब आसा तो हांगा मोडोन पडलेलो आसा आनी दर आनिकूय तेजे हांगा सायडीन भरपूर स्टॉक करून दवरिल्ली मूळ आशिल्ली ताकाय उज लागना. पूण जे सायडीन जे लायटीचे पोनां आसलेली
ती शॉर्ट सर्कीट जातकीर तेका उजो लागलो आनी हांगा अग्निशामक दल जे फोंडाचे ते हांगा आयिल्ले आसा आतां वीज पुरवठा बंद करून हांगा आतां उदक मारून ते उजो पालोवपाचो प्रयत्न चालू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर तिस्कावेल्यान एकनाथ खेडेकर. गावचे प्रश्न पयलीं सोडयात, उपरांतच मायनिंग सुरू करपाचो विचार करात अशी ठाम भुमिका मुळगांवच्या लोकांनी घेतल्या. खण प्रश्नाचेर सोमारा वेदांताचे अधिकारी आनी ग्रामस्थांची एक म्हत्वाची बसका जाली. वेळ घेयात पूण लेखी गवाय मेळे मेरेन मायनिंग बंद दवरात अशी मागणी मुळगांवच्या लोकांनी केली. मजगती लोकांच्या मागण्यांचेर विचार करपाचे उतर वेदांताच्या अधिकाऱ्यांनी दिला. मायनिंग प्रश्नावेल्यान मुळगांव गावात निर्माण जाल्ल्या कोफुसांवांचेर उपाय काडपाक सोमारा सांजे वेदांताच्या अधिकाऱ्यांची मुळगांवच्या लोकां वांगडा एक म्हत्वाची बसका जाली. मुळगांवच्या श्री केळबाय देवळात जाल्ले हे बसकेक बायलां सयत जाणटे नेणटे मेळून लोकांनी गर्दी केल्ली. हे मुळगांवच्या लोकांनी आपल्यो मागण्यो मांडल्यो. मागण्यो मान्य जायना तो मेरेन आमी खण सुरू करपाक दिवचे नात असो निश्चय लोकांनी केलो. जर तुम्ही मुळगांव गावातल्या लोकांना जर सपोर्ट करपाक तयार आसा जाल्यार हांव तुका सांगता मायनिंग बद्दल आमचें हें कांय ना. मेन आमचें आसा डिमार्केशन बफर झोन जी लिजांची घरां आसा ती काडपाची हे पयलें आहा. बाकी तुजें जें सांगलें कॉम्पन्सेशन दुसरो विशय मेन विशय आमचो हो सप्लेशन सांगल्या प्रमाणे तुमी गव्हर्मेंटाक सांगा ना जाल्यार कोर्टात तुमी आमकां बरोवन दिया. बरोवन नाका तुमचे हे लेटराचेर नाका खंय तरी कोर्टात तुमी बरोवन दिया की बाबा मायन ही 50 वर्सांची आमकां लीज मेळ्ळी आसा आनी ही तुमची घरां ही जी लिजां दिलेली आसा ही आमी हेंकां ही फ्युचर हात सुद्दां लावचे ना. हे तुमी इन कोर्ट आमकां रिटर्न दिवचे पडटले आनी हेका जर तुमी तयार आसात मान्य जालो जाल्यार आमकां इन रिटर्न दिया. त्या प्रमाणे फुडलो जो प्रोसिजर आहा तो सप्लेशन घेवन आमी करया. ते नेचरल तळे आसले काय तुमी केला पयलीं सिस्टीम हातान दिल्लो जाता ती तळी आसा पयलीं ही जी आसा तळी ती तुमी आतां कागाळ करून दवरल्या थंय 16,000 स्क्वेअर मिटर तळ्या 600 स्क्वेअर मिटर ना आनी तुमी म्हणटा ते मेळ्ळी. तुमी म्हणटा आमचो कितें फॅसिलिटी पॉयंट कसो कितें तुमचो फॅसिलिटी पॉयंट म्हाका हेजेर आन्सर जाय. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. साकोडा पंचायतीच्या धारगे वाठारांत श्रमदान उपक्रमा खाला बांदपाक घेतिल्लें घर वर्स जालें तरी अर्दवट स्थितींत आसा. तृप्ती तुळशीदास गांवकर हिचें घर फाटल्या पावसांत कोसळिल्लें. गोमंतक टीव्हीन हे विशीं बातमी केल्ली. हाची दखल घेवन आमदार गणेश गांवकारान सभापती रमेश तवडकाराक हे विशीं कळीत केल्लें आनी श्रमदान उपक्रमा खाला ह्या घराचें काम हातान घेतिल्लें. मात 1 वर्स जालें तरी ह्या घराचें बांदकाम पुराय जाल्लें ना. पळयात पुराय बातमी. सावर्डे मतदारसंघातल्या साकोडा पंचायतीच्या धारगे वाठारांत रावपी तृप्ती तुळशीदास गांवकर ह्या बायलेचें मातयेचें घर पावसांत कोसळिल्लें. ताका लागून ही बायल बेघर जाली. गोमंतक टीव्हीन ह्या घडणुकेची बातमी प्रसिद्ध केली. हाची दखल घेवन आमदार गणेश गांवकारान सभापती रमेश तवडकराक हे विशीं कळीत केल्लें आनी श्रमदान उपक्रमा खाला ह्या घराचें काम हातीन घेतिल्लें. मात 1 वर्स जालें तरी ह्या घराचें काम पुराय जाल्लें ना. घर कोसळिल्लें तेन्ना आपत्कालीन निधी म्हूण सरकारा कडल्यान 40,000 रुपया हे बायलेच्या अकावंटांत आयिल्ले. मात बांदकामाची पळोवणी करपी मनशान चिरे हाडपा खातीर हे 40,000 तिचे कडल्यान घेतले. श्रमदान उपक्रमा खाला गरीब लोकांक फुकट घर बांदून दितात. मात वर्स जालें तरी तृप्ती हिचें घर अर्धवट आसा. सभापती रमेश तवडकर हांणी परत घराच्या बांदकामाची पळोवणी करून घराचें काम जाता तितले बेगीन करचें अशी मागणी घरधनी तृप्ती गांवकारान केल्या. तुमकां ते गव्हर्मेंटाचे पयशे कितले येयल्ले? ते कितले येयले ते 40,000. आनी 40,000 कोणा दिले मागीर तुमकां काडून? आमी ते मागीर तेच्या कडेन दिले. कोणा कडेन? मालू कडेन. कित्याक लागून ते? कित्याक लागून तो येयला न्हू घराचे पयशे म्हणून म्हाका सांगले. तेणी सांगले दादांनी घराचे पयशे तुमकां खावंक मेळचे ना म्हणून लागलो ते घराचे पयशे म्हणून लागलो. आतां आपली रेंव घालूं वय म्हणून लागलो 2 ती बिलां मागीर मेळटली म्हणून सांगली म्हाका. आमची रेंव आसली न्हू ती रेंव येयली मनाय घालून भरली ती हाडून वतले हांगा आसा आनी ते पयशे येयले. जेवण वाडले. मानायन डेली जेवण हांगा वाडटाले?
म्हणा येयल्ले पण आमी जेवणाक वाटे 5-5 म्हणा हांगा जेवणाक. नमस्कार. आमी साकोडा पंचायत क्षेत्रांत धारग्या ह्या गांवांत आसा, जे जाग्यार 1 वर्स पयलीं हांगा पावसान दव पावसान घर कोसळिल्लें आनी तृप्ती तुळशीदास गांवकार ही एका घरांतल्यान बेघर जाल्ली. तेन्ना ह्या संदर्भांत गोमंतक टीव्हीन न्यूज केल्ली आनी तिका आदार दिवचो म्हणून केल्ली. तेन्ना रमेश तोडकर भाई जो आसा आमचो सभापती, तेजे श्रमदान योजने अंतर्गत हे घर बांदपाचें ठरलें आनी त्यानुसार तेजी आमदार गणेश गांवकर, रमेश तोडकर हांणी हांगा पाहणी केली घराची मोडलेल्या आनी तात्काळ 3 म्हयने भितर तो बांदून दितले म्हणून सांगलें. आनी आज जवळ जवळ 1 वर्स जावन पूर्ण जाल्लें आसा. घर हांगा अर्दवट स्थितीन आसा. तुमी पळयल्लें आसतलें की घर अर्दवट स्थितीन आसा. जे जाग्यार तिका कलेक्टर निधी आपतकालीन निधी म्हणून आसता, जो पावसान जो घर कोसळ्ळें जावं कितें जालें आपतकालीन कितें जालें ताका तो निधी आहा तो तांकां मेळयलो आसा. जवळ जवळ एकावंटाचेर तेंचे 40,000 रुपया आपतकालीन निधींतल्यान तांकां मेळयलो आसा. पूण 40,000 जे कोण हांगा घर पळोवपाक बांदणी सुपरवायझींग करतालो तेणी ते 40,000 रुपया तेंचे कडल्यान ते 40,000 रुपया तेंच्यांनी व्हेल्ले आसा आनी चिऱ्याक दिवपा म्हणून तेणी पयशे व्हेल्ले आसा. पूण अशें आसा की श्रमदान योजनेंतल्यान जे खर्च आसा तो खर्च सगळो सभापती रमेश तोडकर यांच्या फंडांतल्यान जाता, श्रमदान योजनेंतल्यान जाता. पूण हांगा जे तिका आपतकालीन निधी गोवोरमेंटा कडल्यान तिका आर्थीक सहाय मेळयलें ते सुद्दां तेंचे 40,000 ते लपास केल्ले आसा चिऱ्याक दिवपा खातीर. पूण खरेंच हे योजने अंतर्गत ते जी घरमालक जो आसा जो बेघर जाल्ली तेंच्यांनी अत्यंत वायट परिस्थितीच्यान हांगा जिवन तेन्ना काडलेलें आसा. श्रमदान योजने अंतर्गत सभापती रमेश तोडकर हेणी सांगलेलें की हांगा 3 ते 4 म्हयन्या भितर घर पूर्ण जातलें. पावस जाल्या नंतर 3 ते 4 म्हयन्या भितर घर पूर्ण जातलें म्हणून सांगलेलें. 1 वर्स उलटून गेलें तरी अजून घराची स्थिती तीच आसा. अजून मेरेन कांय ना. रुमाक सगळे रूम केल्ले आसा, पूर्ण रूम जाल्ले आसा. पूर्ण तेजे भरपूर काम उरलां, प्लास्टर उरलां, बाकी सगळें काम उरलां. पूण आतां जी परिस्थिती आसा ती पळयल्यार तांकां बेगीन जाता तितलें घर हे पावस पयलीं तरी पूर्ण जाल्यार तांकां रावपाक मेळटलें. सभापती रमेश तोडकर भाई हेंचे कडेन मागता की तेणी जाता तितले बेगीन तेणी हांगा पुन्हा एकदां हांगा भेट दिवची आनी हे जे घराची स्थिती कितें आसा ती जाणून घेवची. सभापती रमेश तोडकर जो भाई आसा श्रमदान योजना अंतर्गत जो चेअरमॅन आसा तेणी हांगा पुन्हा भेट दिवची अशी तेंची मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर धारगेच्यान एकनाथ खेडेकर. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.